See, Western bypass, as far as Margam is concerned, it is passing outside the Margam city. It doesn't enter the limits of Margam city. But the people who are arguing, they have a point. These are all low-lying areas. And they have a fear that if you do a filling on a larger scale, then in the monsoon, the entire area could get flooded, which can have impact on Margam also, because water will start flowing back towards Margam city. And that is why their demand is that you should have an elevated road, or in some places you must go for pillars, columns, road on the columns. So I think that is being discussed. The PWD minister has said that he is trying to hold a meeting and discuss these issues. माझी कामं आसा ही थोडी कामं आसा ती आताची न्ही. ही हांव चीफ मिनिस्टर आसतना त्यांना क्लियर करून घेतली कामां ही. तांकां थोड्यांक खबरच ना. ही फक्त सिवरेजा लागून उरिल्लीं कामां. सिवरेज काम चालू आतां मालबाटांतलें वॉटमिस केन्ना क्लियर जाल्लें, केन्ना जावपाचें तें 2 वर्सां पयलीं जावपाचें. फक्त सिवरेजाचें काम जाल्लें कारण एकदां हॉटमिक्स घालतकीर मागीर प्रॉब्लेम जातले म्हणून आमी रावले. आनी आतां सगळें जें क्लियर जालां थंय हॉटमिक्स घालता. म्हाका दिसता एक तर तांचे दोळ्याचेर तांणी पट्टी बांदल्या. ज्या दोळ्याचेर पट्टी बांदल्या तांकां कितलोय डेव्हलपमेंट केलो, म्हऱ्या हाडून लायट पेटयली जाल्यार सुद्दां तांकां काळोखूच दिसतलो. सो हांव तांकां व्हडलेशें आन्सर करपाच्या हातूंत पडना, कारण आज गव्हर्मेंट तांचें आसा. मडगांवचें हॉस्पिटल कित्याक बंद उडयलें 4 वर्सां, हो सगळ्यांत पयलो प्रश्न आसा. मडगांवचें हॉस्पिटल गरजेचें सामकें. मडगांवचें हॉस्पिटल दिगंबर कामती खातीर न्ही, मडगांवचें हॉस्पिटल दक्षिण गोंयच्या बारीक मनशां खातीर हॉस्पिटल तें. म्हजो एकच प्रश्न आसा हांकां की 4.5 वर्सां धरून कितें मेळयलें, फक्त दिगंबर कामती क्रेडीट वतलें म्हणून तुमी बंद उडयलें काय कितें. आज मडगांव हॉस्पिसिया तुमी वचा आनी पळय, आतां म्हजे बरोबर येया, आतां म्हजे बरोबर येया आनी भितर वचून दाखयता तुमकां. 2 खाटी एड करून न्हिदोवन 2 खाटीचेर 3 पेशंटांक घाल्ले आसता. 2 खाटी हांवें असेंब्लीक सुद्दां हो प्रश्न उठयलो. आज परिस्थिती हॉस्पिसियांत कितें आसा तें तुमी दोळ्यांनी वचून पळया म्हणून.